मडगांव मुखार एक नवीनूच समस्या उभी रावल्या। घाण उदकाच्या पायपांतल्यान उदक भायर सरून तळें जाला। ही घडणूक पालिके मुखारूच घडल्या, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार 6 दीस जाले तरी कोणाकूच ताचें पडूंक ना। उपाय येवजण करपा खातीर कोणूच मुखार येवंक ना। हालींच मुखेल घाण उदकाचे पायपलायनीक घराघरांतली घाण उदकाची पायपां जोडिल्लीं, पूण सध्या ही पायपलायन तुंबल्या आनी चेंबरांतल्यान घाण उदकाचे येवपी फवारे रात दीस लोकांक पळोवपाक मेळटात। हें घाण उदक रस्तो भर पातळ्ळा। कांय नेटान येवपी गाडयो उदक पळोवन स्पीड कमी करिनात। ताचो परिणाम रस्ते कुशीक चलतल्या लोकांचेर ह्या उदकाचे शितोडे पडटात। लोक म्हणटात संबंधितांनी बेगिनांतले बेगीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें आनी आमकां समस्या मुक्त करचें। फर्स्टली ओवरफ्लोइंग चेंबर्स आहा पळय कितले कडेन तुमकां दिसती पडटलें आज फ्युचरान, कित्याक आतां कनेक्शन दिवपाक लागल्या आनी आमी शेडो कावन्सिल हाजेर एक व्हडलो रिपोर्ट करता आमी वीथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स आनी एंटायर आमी जे आमचे कडेन हे आहा एविडन्स आहा ते आमी प्रोड्यूस करतले, एक व्हडलो रिपोर्ट करता। एंटायर मॅस जाल्लें आसा जें काम केल्लें आहा तें, आनी हे भाशेन सपोज ओवरफ्लो जावपाक लागली चेंबर्स जाल्यार लोकांक घरां वचोन लोक आनीक दुयेंत पडपा सारके ही परिस्थिती जावन येवपा आसा। आतां पळय लोकांक चलोन एक वचपाक भिरांत हांगा बायकाचेर, कित्याक स्ट्रेच करून लोकांच्या आंगार हें सगळें चिखलाचें उदक पडटा आनी म्युन्सिपालिटी मुखार जाती आतां। हांव म्हणना म्युन्सिपालिटीचें हें म्हणना हांव, पण म्हणटा हार्ट ऑफ द सिटी हे भाशेन ही परिस्थिती जाता जाल्यार आनी कितें उरलां। एक 15 दीस पयलीं आय थिंक मुखार कोहिनुरा कडेन जातालें, तेज्या पयलीं ते आपणा बाजारा कडेन ओवरफ्लो जाताले आनी ही कनेक्शन हालींच दिल्या ह्या लायनीक सिवेज कनेक्शन हालीं दिल्लें आहा आनी ही परिस्थिती आहा। पण आयज 2-2 दिसांनी तुमी खणटात ते हांव म्हणटा बरो सारको प्लॅनिंग करचें आनी डीप तुमी पयलीं खणचें, सारकें जाय तशें करचें। आनी आतां सगळें आमी आतां कंट्री खंय वच जाल्यार खंय जंगली सेवेज दिना, सामकें बरें क्लीन सामकें आनी हांगा ते बुरशें घाणी। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।